मोगाळ भावणानो, आमी फाटले कार्यावळीन पळयल्लें आसलें की सामारितान ओस्तरेचें जिवीत आनी दुनिया जेजू क्रिस्तान तिच्या जिवितान केल्लें काम. तिचें जिवीत पयलीं कसलें आसलें आनी उपरांत तें कशें जालें हें आमी पळयल्लें आसलें. ती जेजूची गोवायकी आख्ख्या गांवांत दिता आनी तिच्या उद्देशी जायतो लोक सोडवण जोडूंक पावतात. कारण तिचें जिवीत लोकूय जाणा आसले आनी तिचें जिवीत जेन्ना दुनिया जेजून उक्तें केलें तेन्ना तिका खोशी भोगली, तिका दूख जावंक ना आनी तिणें आपलें जिवीत देवाच्या मुखार उक्तें केलें आनी तिका सोडवण मेळ्ळी, नवें जिवीत तिका मेळ्ळें. आनी आयज हें नवें जिवीत तुका आनी म्हाकाय मेळूंक शकता जर आमी आमचें जिवीत ताच्या मुखार उक्तें केलें जाल्यार. त्या सुवातेचेर आतां जायतो लोक हाजीर आसलो. तांकांय देवाचें उतर फावो जाल्लें आसलें, कारण तांणी ताचेर विस्वास दवरलो देखून. उपरांत तो गालिलियाच्या सुवातेचेर काना गांवांत वेता, कारण त्या सुवातेचेर जो अधिकारी आसलो ताचो पूत दुयेंत आसलो. त्या ताच्या पुताच्या उर्मी बापाचो विस्वास काम करतना आमकां दिसून येता. तुमच्या भुरग्याचो विस्वास जर दोनूय जेजू क्रिस्ताचेर आसा काय ना हें बारीकसाणेन पळोवचें तुमचें काम जावन आसा. तुमच्या जिवितांत ज्यो घडण्यो घडटात त्यो सगल्यो घडण्यो तुमचीं भुरगीं पळयतात आनी त्या प्रमाणे तीं जियेतात. पूण आमी आमच्या भुरग्यांक पळोवंक जाय तीं क्रिस्ताच्या उजवाडांत आसा काय ना, क्रिस्ताचो मोग तीं करतात काय संवसाराचो मोग तीं करतात हें आमी पळोवंक जाय. ह्या सुवातेचेर एक व्हड दुखाची गजाल म्हणजे ह्या मनशान म्हणजेच त्या अधिकाऱ्यान आपल्या पुताक दोनयाशी आडूंक नासलो. मोगा भावणानो, आमी सदांच आमच्या भुरग्यांक दोनयाशी आडूंक जाय. सामारितेन ओस्तरेन कितें केलें तर तिणें तिचे जे घोव आसले तांकां सगल्यांक तिणें दोनया जेजूशी हाडलें. ती गांवांत गेली आनी गोवायकी जाली. तिणें आपलें जिवीत लिपोवन दवरूंक ना. ते सगळे दोनया जेजूशी आयले आनी तांकांय थारण मेवलें अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. मोगा भावणानो, आयज सुद्दां हें काम तुमचे कडेन घडूंक पावता. तुमी तुमची गोवायकी लोकांक सांगूंक शकतात. तुमच्या गोवायके वरवीं तुमी जायते जाणांक जेजू कडेन घेवन येवंक शकतात. आनी तुमी एक जाणा जायात की ज्या मनशाक तुमी क्रिस्ता कडेन घेवन येतात ताचो केन्नाच नाश जावचो ना. सामारितेन ओस्तरेन ज्या मनशाक ताजेशी हाडलो तांचो नाश जावंक ना तर तांकां जिवीत मेवलें. खूद पयलीं सामारितेन ओस्तरेक जिवीत मेवलेलें आसलें. आयज आमचें जिवीत दोनया जेजूच्या हातान आसा. ताणें आमकां नवें जिवीत दिल्लें आसा. जें ताणें आमकां जिवीत दिलें त्या जिविता उद्देशी आमी दुसऱ्यांक गोवायकी दिवंक जाय हें आमचें पयलें काम जावन आसा. आनी आमी जेन्ना दुसऱ्यांक गोवायकी दितात तेन्नाच दुसऱ्यांकूय जिवीत मेळोंक पावता. जर आमी दुसऱ्यांक गोवायकी दिली ना जाल्यार हो देवाचो उजवाड तांकां कसो फावो जातलो. जायत्या जाणांक अशें दिसता म्हाका जिवीत मेळ्ळें पुरो, हांवें आनी दुसऱ्याक सांगपाची गरज ना. अशें जायना, कारण जसो देवान तुजो मोग केलो तसो ताणें संवसारांत आसलेल्या बाकीच्या लोकांचो केलो. आयज जायते जाण देवाच्या उतरा कडल्यान पयस पावलेले आसा. आनी हें कित्याक घडलें तर ताणें देवाचो सारको मोग चाखूंक ना देखून. पूण सामारितेन ओस्तरी तर खूब म्हत्वाचें काम करतना आमकां पळोवंक मेळटा. तिचें जिवीत वायट आसलें तरी ती गोवायकी जाली. पूण ह्या सुवातेचेर जो अधिकारी आसलो त्या अधिकाऱ्यान आपल्या पुताक दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन घेवन येवंक ना हें मात ताजें काम खूब वायट जावन आसलें.
तो दुयेंत आसलो म्हूण तो आयलोलो आसलो, पूण ताणें ताका घेवन येवंक ना. खरें म्हणजे ताका ताणें घेवन येवंक जाय आसलें, आनी त्या उद्देशी तो बरो जावंक पावता आनी तो ताची गवायकी दुसऱ्यांकूय दिवंक शकतलो आसलो. आयज दोन तरेचे मनीस ह्या संवसारांत आसा. थोडे आपणाच्या फायद्या पसत करतात, तर थोडे दोनूय देवाचो वावर वाडोवचे पसत करतात. मार्काच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत 2 आविसरांत आनी 27 वळींत ताणें म्हटलेलें आसा, मनशाक सोनवारा पासून करूंक ना, पूण सोनवार मनशा पसत केला. मोगा बाबणानो, सोनार म्हणजेच हो पयल्या करारांत साब्बात दीस म्हूण ते पाळटाले, आनी साब्बात दिसा कोणेनूच कांयच करूंक जायनासलें. जो कोण साब्बात दिसा काम करता ताका फातरांनी मारपाचो कायदो आसलो. आनी जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त सोनवारा दिसा जेन्ना काम करता तेन्ना ताजेर ते दोश दवरतात, ताका ते मारूंक पळयतात. ताणें साब्बात दिसा हें काम केल्लें आसलें आनी आपणाक देवा सारको केल्लो आसलो. खरें पळयल्यार देवा सारको करूंक गरजूच नासली, कारण तो खूद देव जावन आसलो. देवानूच ताका पाठयल्लो आसलो. देवाच्या सांगाता संवसार रचच्या आदीं तो आसलो. ताजेर तांणी बरोच राग दवरलो आसलो. हे जुदेव लोक ताजे विरुद्धच आसले, कारण जेजूचो पाटलाव करणारे जायते लोक ह्या संवसारांत त्या वेळार आसले आनी आतां तांची राजवट उरची ना अशें तांकां दिसतालें. त्याच पासत ते ताचो घात करूंक पळयताले. जर जुदेवांनी ताचो घात केल्लो जाल्यार जेजू मरूंक शकनासलो, कारण जेजू खूद आपलो जीव काडूंक पदवी आसली आनी तो परत घेवंकूय पदवी आसली, कारण तो अरूम आनी शेवट जावन आसलो. देवान आपूण पुताच्या वरवीं ह्या संवसारांत येवंक पळयलें. खूद देव पूत जालो आनी ह्या संवसारांत आयलो. पवित्र पुस्तक बायबल जें कितें आमकां सांगता तें सगळें सच जावन आसा. तातूंत कांयच फटींगपण ना. आनी आयच्या सगळ्या मनशांनी ताजेर विस्वास दवरूंक जाय. आतां ह्या सुवातेचेर देवाचें उतर आमकां कितें दाखयता तें आमी पळोवया. ह्या जुवांच्या 5व्या आविसराच्या सुरवातेक जुदेवांची परब दाखयल्ली आसा. एक व्हड प्रस्न ह्या सुवातेचेर उत्पन्न जाता की ही परब खंयची जावन आसली. ही पास्कांची परब आसली आसूं येत. जुदेवांची ती व्हड परब जावन आसली, म्हणजेच तांचें व्हड तें फेस्त जावन आसलें. बेगमीर उण्याची परब, सुमनाची परब, मंडपाची परब आनी ह्या तिनूय परबांच्या दिसा सगळ्या दादल्या मनशांनी तांच्या मुखार हाजीर रावंक जाय आसलें. जोवाच्या 2 आविसरांत पास्कांची परब आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच जोवाच्या 7व्या आविसरांत मंडपाची परब आमकां पळोवंक मेळटा. जायत्या जाणांचें अशें मत आसा की ही पेंटिकोस्टाची परब जावन आसा म्हूण. पूण कितें आसूं दी, ही गजाल तांचे पसत म्हत्वाची जावन आसली. आतां ह्या सुवातेचेर म्हणजे जोवाच्या 5व्या आविसरांत आनी पयले 3 वळींनी आमकां मेंढऱ्याचें दार दिश्टी पडटा. मोगाळ भाव-भयणांनो, ह्या सुवातेचेर आनीक एक शब्द दिल्लो आसा, तो म्हणजे बेतसेदा. हाचो अर्थ जावन आसा जैतुनाचें घर, म्हणजेच कुरपेचें घर. आनी त्या सुवातेचेर जायते भिकारी आसताले. ते सगळे लोक आरेन पडलेले आसले. तांच्यान उठोंक आनी चलोंक जायनासलें. तांकां कोणे तरी उखलून तळ्यांत व्हरूंक जाय आसलें. पूण तांकां व्हरतलो कोण हो एक व्हड प्रस्न जावन आसलो. तांकां कोणाचो तरी त्या सुवातेचेर आदार जाय आसलो. मोगा भाव-भयणांनो, ह्या सुवातेचेर ते कित्याक आसले? तर त्या तळ्यांत देवाचो दूत देंवतालो, उदक हालयतालो, आनी जेन्ना उदक हालतलें तेन्ना पयलो जो कोण त्या तळ्यांत देंवतालो तो बरो जावंक पावतालो असो तांचो विश्वास आसलो.
त्या सुवातेचेर एक 38 वर्सां दुयेंत आसलेलो मनीस आसलो. जेजूच्या येण्या पयलीं व जेजूच्या जल्मा पयलीं तो त्या सुवातेचेर आसलो. ताची सगळीं वर्सां कितलीं आसलीं हें ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळना. पूण 38 वर्सां तो दुयेंत आसलो आनी आयज तो बरो जावंक पावता. हें ह्याच पासत की ताणें आपली नदर दोने जेजू कडेन लायिल्ली आसली. जेजून जायते जाणांक बरें केल्लें आसलें. फाटल्या 3 शुभवर्तमानाच्या पुस्तकांनी आमी हें पळयल्लेंच आसलें. आयज हो मनीस 38 वर्सां जालीं त्या सुवातेचेर आसा. ताका उखलून व्हरतलो कोणूच ना. जायते कठीण परिस्थितीचेर तो आसा. ताका संवसारांत कोण आसलो जाल्यार आमकां खबर ना. जायत ताका सगल्यांनी सोडलेलो आसूं येत. आयज ह्या वेळार ताजी नदर दोने जेजू क्रिस्ताचेर आसा. 38 वर्सांचो आसलो हें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. 38 वर्सां ही ताच्या इदादीची नासलीं तर 38 वर्सां तो दुयेंत आसलो हें आमकां सांगता. त्या सुवातेचेर जायतो लोक आसलो आनी तो सगलो दुयेंत आसलो. पूण जेजून त्या 38 वर्सां दुयेंत आसलेल्या मनशाकूच पळयलो आनी ताजेर तांणी नदर लायली. आनी आयज सुद्दां ताजें काम तो करीत आसा. त्याच वेळार ताणें त्या मनशाक बरो केलो अशें न्हय. जेजू आयज ह्या वेळार ज्या सुवातेचेर तुमी तुमच्या घरान आसा त्या सुवातेचेर तुमकां तो बरो करूंक शकता. ताजें काम केन्नाच बंद पडना. ताजें काम चालूच आसा आनी तें चालूच आसतलें. जर ह्या सुवातेचेर दाखोळ केल्ल्या मनशाचें दुयेंस 38 वर्सांचें आसलें आनी ताजी इदाद बरी चड जावन आसली जाल्यार आमचें थोडेंच जें दुयेंस आसा त्या दुयेंसा उद्देशीं आमी कंटाळून वेता. आमी दुखी जाता. कितें करचें आमकां समजना. पूण ह्या 38 वर्सां दुयेंत आसलेल्या मनशान कितें केलें जायत. त्या सुवातेचेर ताजी परिस्थिती कितें जाली जायत. ताका तर उठूंक जायनासलें. ताजें खाण कितें, ताजें उठप कितें आनी ताजीं बाकीचीं कामां कशीं जातालीं आमच्यांनी सांगूंक जायना. आनी त्या सुवातेचेर ताका कोण न्हेसयतालो आनी तो कसो रावतालो. पावस, थंडी आनी गरमी हातूंत तो कसो रावतालो हें आमच्यांनी सांगूंक जायना. मोगा भाव भयणीनो, हें तुमी चिंतून पळया. ताजें जिवीत कशें आसलें तें. 38 वर्सां ताणें उगड्याचेर काडलीं. कोणें ताका कितें दिलें आनी तो कितें खातालो हें सांगप बरेंच कठीण जावन आसा. सगळेच गजाली पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना. पूण त्यो पवित्र आत्म्या उद्देशीं आमी समजून घेवंक जाय. 38 वर्सां म्हणजे 1 आनी 2 वर्स न्हय. ताजी परिस्थिती कशी जाली आसतली पळयात. पावस आयलो आसतलो. खंय रावलो जायत. थंडी पडली आसतली. कितें ताणें पांगुल्लें जायत. आनी वत आयलें तेन्ना तो कोणाचे सावळेक रावलो जायत. आयज जायते प्रस्न ह्या मनशा उद्देशीं आमकां दिसून येता. आयज आमी गुणगुणटाव. थोडें जरी दूख आयलें जायत जाल्यार आमी देवाच्या विरुद्ध पासून जायतें उलयता. देवान आमचें वायट कित्याक केलां अशें आमी म्हणटा. अशें आमी म्हणपाची गरज ना. आयज देवान हीं उतरां आमकां बेश्टीन दाखोळ करूंक ना. देव त्या मनशा तांय सोंसणीकाय नासलो आनी तो मनीसूय देवा तांय सोंसणीकाय नासलो. त्या मनशाक सोदूंकूच दोनी जेजू क्रिस्त त्या सुवातेचेर पावलेलो आसलो. दोनी जेजून ताका सांगलें, उठ, तुज्या हातूंत घेवन तूं उठ आनी चल. त्याच वेळार तो उठलो. 38 वर्सां पर्यंत तो उठूंक ना. कोणाचो ताका हात लागूंक ना. आयज तो खूद देवाच्या उतरा उद्देशीं उठूंक पावलो. मोगा भाव भयणीनो, हीं उतरां सादींच अशीं तूं समजूं नाका. ह्या उतरांनी जायतो अर्थ भरलेलो आसा. आयज जर तुका पवित्र आत्मो फावो जाला जाल्यार तुका आजाकी चड देवाचे गूट उक्ते जावंक पावतले. आयज तो उडकी मारून उबो रावल्लो आसा. देवान
जांकां पांय दिवंक जाय तांकां दिले, जांकां दोळे दिवंक जाय तांकां दोळे दिले, जांकां कान दिवंक जाय तांकां कान दिले. ताणें जायतीं व्हड अजापां केल्लीं आमकां पळोवंक मेळटा. आयज आमी क्रिस्ता संबंदी निर्णय घेवंक जाय. आमच्या जिवितांत कसली अस्कोताय आसा, कसली पिडा आसा, कसलें दुयेंस आसा, हें आमी क्रिस्ता कडेन घेवंक जाय. जर आमी क्रिस्ताशी तें हाडलें जाल्यार तो आमकां सगल्या रोगांतल्यान पिडेंतल्यान बरो करूंक शकता. पूण पयले सुवातेचेर आमचो भावार्थ ताचेर आसूंक जाय. जर आमचो भावार्थ ताचेर ना जाल्यार आमी कांयच करूंक शकना. आमचें जिवीत बेश्टें जातलें. कांय जाण बरे जावचे पसत क्रिस्ताशी येतात आनी उपरांत ते ताजे कडल्यान पयस वेता. कारण आमी फाटल्या कार्यावळींनी पळयिल्लेंच आसा, 10 कोडाचे मनीस आसले, पूण तातूंतले 10 बरे जाले, पूण एकलोच परत आयलो. मोगा भाव भयणांनो, अशें जावचें न्हय. आमचें जिवीत सदांच आमी दोनूय जेजूक उक्तें करूंक जाय. बेतसेदाच्या तळ्याक लागीं आमच्या दोनूय जेजूक आमी पळोवंक जाय. आयज तो ह्या संवसारांत जरी कुडींत ना जाल्यार ओतम्यान तो आसा. तो म्हणटा, म्हज्या नांवान 2 वा 3 जाण एकठांय जाल्ले आसात तांच्या मदें आपूण आसा. आयज तो तुज्या मदें आसा. तुका तो पळयता. तुजें दुयेंस पिडां ताका खबर आसा. तुजें दूख ताका खबर आसा. तुजी गरज ताका खबर आसा. देवान आपले दोळे केन्नाच धांपलोले ना. ताच्या मुखार आख्खो संवसार आसा. कारण संवसार ताणें रोचलो. संवसाराचो तो रोचणार. संवसारांत ताका सगलें दिश्टी पडटा. जशी आमी बांदलेल्या घराचेर आमची नदर आसता, ताजे नळे केन्ना फुटल्या, कशे फुटल्या, खंयचें सिमेंट गेल्लें आसा, खंय ताका बुराक पडला, हें आमी बारीकसाणेन पळयता आनी तें सारकें करता. तशेंच संवसारांतल्या जण एकल्या मनशाचेर रोचणाराची नदर आसा. कारण तो संवसार ताजो जावन आसा. मोगा भाव भयणांनो, आयज तूं कसलें जिवीत जियेता हें तूं पळय. आयज तुज्या जिवितांत कितें वायट आसा हें तूं पळय. तुजी नदर तुज्या जिविताचेर आसुनी दुसऱ्याचेर तूं घाली नाका. आनी तुज्या जिविता उद्देशी देवाक मान आनी मोहिमा येता तसलें जिवीत देवूच तुका दिवंक शकता. पातकी मनीस 38 वर्सां त्या सुवातेचेर आसलो. कारण ताजें दुयेंस पातका उद्देशी आयलोलें आसलें अशें पवित्र पुस्तक सांगता. उपरांत जेजू म्हणटा, तूं आनीक पातक करिनाका. जर तुवें पातक केलें जाल्यार तुजी दशा पयलीं आसली ताच्याकीन आनीक वायट जावंक पावतली. मोगा भाव भयणांनो, आमचेर जरी दुयेंत आयलां आनी आमी आयज वायटान जियेता जाल्यार कदाचीत जायत तें पातका उद्देशी. फकत पातकाच उद्देशी दुयेंस येता अशें ना. मनशाचेर दुयेंस जें येता तें वेगवेगळ्या कारणांक लागून येता. आनी तें कित्याक आयलां हें मनशान देवाक विचारूंक जाय. जेन्ना आमी दोनूय जेजूक तें विचारता तेन्ना तो आमकां ताजें कारण सांगता आनी तें आमी करूंक जाय. तेन्नाच आमकां नवें जिवीत मेळूंक शकता. तर मोगा भाव भयणांनो, आयची ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी तुमची कसली मागणी आसात, आयज तुमी चीट बरयात आनी तुमची मागणी म्हाका कळीत करात. हांव तुमचे बसत मागणी करूंक पळयतां. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.